म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, 3 वस्तू आमी मनांत दवरया. पयली वस्त म्हणजे बापान आमकां जेजून आपलो देव कोण तो दाखयला की तो बाप म्हणून. बापान अशें येवजिल्लें आसा की सुरवातेक सावन सोंप पर्यंत ताच्या मनांत सगळें थारायिल्लें आसा. आनी तो त्या प्रमाणे आमकां ताचे येवजणे प्रमाणे ती पळोवंक, समजूंक आनी ती आमच्या जिवितान घालूंक आमकां मदत करता. आनी हे भाशेन जियेतना आमच्या लागीं तें घडोना जालें. कित्याक सुरवातेकूच स्थान ताचें आयकोचें आसतना आमी आपलेपणांत रावन वदृश्याचें आयकलें आनी सगळें गोरठान केलें. खूब ताणें देवान प्रयत्न केलो आमकां परतून थाऱ्यार हाडच्याक, पूण तें घडोना जालें. आमी पातकी मनशां. तो देवान अशें पळयलें की ह्या पातकाक लागून आमच्यान ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जायना आनी आमचें गोरठान जाता. म्हणजे देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडोना. तो ताणें अशें येवजिलें की आतां हांव आनी एक उपाय काडटलों आनी हो उपाय म्हणजे म्हज्या पुताक हांव धाडटलों. म्हजो पूत म्हजे येवजणे प्रमाणे जियेतलो खरें, पूण ह्या सगळ्या मनशां कुळाक जी म्हजी रचना जावन आसात आनी हांवें तांकां म्हजे सारकें केल्लें आसा, हांव तांकां दाखयता तें पळोवन तें जिवितान हाडूंक तें तांचे लागीं घडोना जालें. कित्याक पातकाक लागून ताका लागून हांव म्हज्या पुताक धाडटलों. आतां पुताक धाडूंक जाय जाल्यार त्या पातकांतली आमी भायर सरोंक जाय. तो ताणें अशें येवजिलें आनी आमी पयले वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन बाकनारा वरवीं आनी प्रवाद्यांनी आमकां जल्माक येतलो तो देवाचो पूत कशे भाशेन येतलो तें आमकां कळीत केलें. एक आंकवार गर्भेस्त जातली, आंकवार गर्भेस्त जातली. हें फकत देवाच्यान करूंक जाता, ताच्यान कितें करूंक जायना म्हणून ना. म्हणटच हें जें पळय सांगलेलें ताणें आतां आन्ना आनी जोकिंगा वरवीं हे धाकले चलयेक जल्म दिलो. तुमी जाणात की दोगांय जाणां ती म्हातारी आसलेली, तांची पिराय आसलेली. ते म्हातारी पिरायेर भुरगें जावंक शकना, पूण देवान हें सगळें घडोवन हाडलें आनी ह्या भुरग्याक पवित्र करून आमकां तें दिलें. आनी ती जावन आसा जेजूची आवय, आमची आवय. हें मोंती फेस्त जेजुइटांनी हांगसर स्टार्ट केल्लें. तुमी जाणात भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हांगसर आयलो 1542 वर्सां. पूण ताचे काळजान देवाच्या मोगाचो उजो पेटलोलो आनी ताका दुसऱ्यांक तो दिवंक जाय आसलेलो. ताका लागून फकत 5 म्हयने तो हांगसर गोंयांत रावलो आनी मागीर केरला वचोन सारको कन्याकुमारी म्हणटा थंयसर वचोन त्या लोकांक देवान ताका धाडलो. पूण मागीर कितें जालें, हांगसरलो तो गेल्या उपरांत ही कॉलेज आसलेली सांत पावल इगोर्ज मातयेन तेन्नाचे अशें येवजिलें की ती कॉलेज आतां फ्रांसीस शावेराक दिवया. कित्याक तो जाणार आसलेलो, तो शिकलेलो आसलेलो, तो एकदम बरो आसलेलो आनी तो जेजूट आसलेलो. ताका दिलां खरें, पूण तो नासलेलो म्हणटच ताणें कितें केलें, 3 चिटी बरयल्यो युरोपाक आनी सगळ्या जेजुटांक सांगलें तुमी तर हांगसर आयिल्ल्या जाल्यार कितले लोकांक तुमी देवा सुरशीं हाडटले आसल्या, तुमी थंयसर कितें करतात. आनी ताका लागून इतले जेजूट पाद्री हे कॉलेजीन भरले की तांकां सेंट पॉल कॉलेज म्हणटत जेजूट म्हणून आसलेले पावलीस म्हणटाले. आनी तातूंत एकलो पाद्री पळय आसलेलो, ताणें त्या काळार येवन हुशार सगळे म्हणून ताणें पळयलें कशे भाशेन ही सायबीण मांयची भक्ती आमी फुडें व्हरूंक जाय
आनी ताणें तें मोतीचें पळय कपेल आसा इगोर्ज आसलेली ती थंयसर सुरू केली आनी मोती फेस्त स्टार्ट केलें. म्हणून ते मेरेन सान आमी सायबीण मांयक हे भाशेन मान दिता. मोती सायबिणीचें फेस्त म्हणजे तिच्या जल्माचो दीस आमी समरुमता. आतां तिच्या जल्मांत ती निश्कलंक आसलेली, देवान तिका ते भाशेन ह्या संवसारांत हाडली आनी आयज पळयात जाकारियासाक कशे भाशेन कळीत जाता आनी त्या उपरांत जुझेक कळीत जाता की ही अस्तुरी जी गर्भेस्त जालेली आसा ती फकत पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी तिचे सोबेन जो बाळक जाल्लो आसा तो बाकणाऱ्यांनी सांगलेले पळय भाशेन. म्हणून पयले सुरवातेक कितें म्हणलें, देवाची येवजण आसा. दुसरें म्हणजे आमी ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. तो आमकां सगळ्या जाणांक प्रत्येकाक घडोवन हाडटा आनी कृपा दिता. ताका सहकार करून ताची येवजणे प्रमाणे ताचो वावर फुडें व्हरच्याक. आनी हे भाशेन सायबीण मांय मदें घडलें. तो तिचो आमी नमुनो घेवन प्रत्येकाक देवान हेच भाशेन आयच्या काळार आमकां ह्या संवसारांत हाडलेली आसा. तो ताची येवजण कितें ती आमी समजोंक जाय आमकां. कित्याक आमी आतां एकसुरी ना, आमी सगळीं जेजूचे कुडींत जियेता. हो मिस्तेर आमी आतां जियेता तो प्रत्येकान ताचे सोबे रावन आमचो वावर फुडें व्हरूंक जाय. आतां गोराब्यांत आसा म्हूण न्हय, हो आमी दुसरेशी वावुरता थंयसर तो आमकां दाखयता. कशें आमकां समजतलें? पयले सुवातेर आमी मागण्याची मनशां, मागणें करूंक जाय. पूण मागणें केलें की ना थोडो गोत आमी ओगेपणांत रावंक जाय. ओगेपणांत रावलीं की ना देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. मागणें म्हणजे कितें, आमी तोंडपाट केल्लीं आसा ती मागणी म्हणटा. ती कित्याक म्हणटात आमी, तातूंत बरें सगळें आदारलेलें आसा. ताचो परिणाम मागीर आमचें जावंकूच जाय. आमी तर गाय सोंवली जाल्यार दुसरो कितें म्हणटलो तो बेसूच आसतलो ना, ताचो परिणाम जाता तो. तेच भाशेन बरीं उतरां आमचेर बरो परिणाम घडोवन हाडटा. ते भाशेन दुसरे सुवातेर आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. देवाच्या उतरान तो आमकां आपलें उतर दिता खरें, पूण आमच्या मनांत तो आमकां ताची येवजण कळीत करता. आनी हे भाशेन तो आमकां कळीत करता पळय तें समजोन आमी ताकाच सहकार करून सायबीण मायन केलो ते भाशेन करूंक जाय. आनी हे भाशेन हो दुसरो मुद्दो आमी ताचें उतर आयकून ताची वाट धरून ताका करूंक जाय पळय तें करूंक जाय. पूण सदांच आमचें ध्यान मन धरून न्हय, जेजूचेर पातयेवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक जाय. तेन्नाच की आमी खरीं क्रिस्तांवां जाता, ताचे सोबें आमचें जिवीत जियेता आनी देवाचे बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजू सोबें रावन हो वावर ताचो करून बापाक महिमा हाडटा. हे भाशेन तिणें आमकां दाखयलां, ते भाशेन आमी तिचीं भुरगीं तेच भाशेन करया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, आमच्या काळजांत येता आनी इतलो लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत तो चलयता. ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आतां ताणें घडोवन हाडलेलें आसा. जेजू सोबें आमी स्वतंत्र ना, आमी जेजू सोबें स्वतंत्र जाता आनी ताचे सोबें आमची चिंतना उतरां कोन्यो उपजोवनी आनी ती ते भाशेन आमी उचारून बापाक महिमा हाडया आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करया.